शहरातली भाजी किंवा केमिकल फर्टिलायझर वापरले भाजी वापरनाशिल्ले आणि म्हणून हे लोक आसा न्ही 100 वर्सांच्या पेक्षा चड वर्सां जगताले हे आमी अनुभव घेतलो आसा आणि त्यामुळे आज खंय कितें बिगडलें हाचे संदर्भात आमी चर्चा करता आसतना लक्षांत येयल्या मुद्दा आमी जी जुनी किंवा जी आमची परंपरा आसा ती आमी सोडल्यो आणि त्यामुळे आज आमी सगळे फसत गेल्ले आसा आणि जे आज जे फास्ट फूड आणि बाकी सगळे झगझगीत चकचकीत दिसता ताचे फाटल्यान धांवल्ले आसा आणि हे लक्षांत आयल्लो उपरांत आमी आदर्श लोकसंघ आणि काणकोणची संबंध आमचे कार्यकर्ते बाकी सगळे की आमचे जुने ते सोने हे परत एकदा जगा फुडें आमी दाखोवन दिवपाची गरज आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतून ज्यो जुनी भाज्यो त्या भाज्यामध्ये आशिल्ले औषधी गुण त्यावरले प्रोटीन व्हॅल्यू ह्या सगळे म्हत्व जे आसा न्ही ती सगळ्या लोकांसमोर प्रेजेंट करप असो हेतू लक्षात धरून जे आसा न्ही आमी भाजी फेस्टिवल आयोजन केला आनी म्हाका दिसता जो कन्सेप्ट आमी विचार करताले ताका रेस्पॉन्स खूप अप्रतिम मेळिल्लो आसा ज्यो भाज्यो आज पर्यंत आमकांय खबर नाशिल्ल्यो अशा प्रकारच्यो भाज्यो जवळ जवळ 42-44 प्रकारच्यो भाज्यो आणि ताजे वेगवेगळे गुणधर्म जे आसा न्ही आज खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही आज आमच्या सगळ्या लोकांसमोर येवपाक आसा आणि त्यामुळे आज केवळ काणकोणच न्ही संबंध फुडल्या काळात जे आसा न्ही या भाज्यांच्या मुळे या ज्यो ऑर्गेनीक भाजी आसा त्यो लोकांसमोर जे पयशे आसात त्या लोकांकडे कशे आमी दितले आणि जेणे करून जे गांवांच्या लोकांक जे पयशांची साधन सुविधा सुद्दां कशी निर्माण जावपाक शकता हाचो विचार या आमच्या रानभाजी फेस्टिवलांत आमी जाल्लो आसा आज म्हाका दिसता खूब जाण जे आज डॉक्टर देवधर जे मुद्दम येवन ताणें ताचे भाजयेचें म्हत्व आनी ताणें काम केलें ताचें म्हत्व म्हणलें आज आमकां विशेष करून आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सेक्रेटरी आणि आदले आमदार बाब दामोदर ताणें येवन आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचें कौतुक केलें आसा हांव निश्चितपणे सांगता की हो फुडल्या वर्साचो फेस्टिवल असो राज्यव्यापी जातलो आणि तो आमी आजच थंय आसा 27 जुलयाक करपाचें की आमच्या सगळ्या सदस्यांनी आसा निर्णय घेतलो. तुम्ही फर्स्ट टाइम तुम्ही करता जागो कमी पडलो तुमकां फर्स्ट टाइम ताजो विचार म्हणजे तशें पळयलें जायत न्ही हांगा 200, 300, 400 ग्रुप सुद्दां आमगेर येवपाक सहभागी करपाक आशिल्ले पण आज सिलेक्टेड आमी जाग्याच्या अभावाक आमी पयल्याच फावट करता म्हणून 70 ग्रुपांकूच आमी इन्वॉल्व केल्ले शाळा बाकी हाजेर चालू आसा आज आमी जे दितात पुरो डॉक्युमेंटेशन जातलें आनी फुडले दोन म्हयन्या भितर ताजे संदर्भात ते डॉक्युमेंटेशन त्या भाजयेचे वेगवेगळे गुणधर्म आणि बाकी सगळे आसा औषधी गुण आसा हेच म्हणजे पुस्तकामध्ये आमी पब्लीश करता. तुमची फेवरेट रानभाजी म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो ज्यो फेवरेट आज 42 भाजी आसा तातले किमान ज्यो आसा न्ही एक 20-30 भाजी तरी आमी रेग्युलरली म्हळ्यार सिजनली आमी खायत आसता आनी त्यामुळे विशेष करून जे आसा न्ही ह्यो रानभाज्यो म्हाका आवडटा आनी आमी ज्या सिजन वायचे जे आसा न्ही की गांवांतल्यान आमी मागयतात त्याच बरोबर आमी बाजारांत जे बसपाक येता तांचे कडच्यान विशेष करून रानभाज्योच घेता आनी रानभाजी हाडली म्हणून जायना ती ताका प्रिपरेशन ताजे वेगळे हे आसता खुबी आसता मागीर ताका खंयच्या तुमकी इन्वॉल्व करपाचें मागीर तोरी आसतले कुळीद आसतले बाकी सगळे आसतले हे सगळे घालून आनी ह्यो भाज्यो म्हणजे गुणधर्माच्या सकट की तांचे अशे चविष्ट जे आसा न्ही स्वादिश्ट प्रमाणे ते भाज्यो आमी तयार करता. सगळ्यात प्रथम म्हणजे हांव आमचे सभापती रमेश तवडकर हांचें अभिनंदन करता कारण कसलोय एक विशय जर हातान घेतलो तो तडीक व्हरपाचें कौशल्य जें आसा तें तांच्या आंगान भितर आसा. रानभाज्याचो महोत्सव जो आसा तो महोत्सवाक हांव मुद्दामूच हांगा आयला हें सगळें पळोवपाक कारण हांव खुबदां पळयता की मडगांवच्या बस स्टँडार ओल्ड बस स्टँडार किंवा गार्डन आनी बाकीच्या ह्या कडेन हे सगळे काही प्रमाणात ते बाबडे आपलो वेवसाय करपाक लागून हे घेवन येतात. तशें पळोवपाक गेल्यार ही जात जी आसा दुर्मीळ अशी जात ही प्रजाती नश्ट जावपाक पाविल्ली आसा तिका परत संवर्धन करपाक आनी त्याच बरोबर ही म्हणजे फर्टिलायझर केमिकल कांय यूज करनासतना जी भाजी आमकां पयलीं मेळटाली पयलो तसो सगळो म्हणजे म्हाका म्हजें भुरगेपण याद आसा शहरान रावून सुद्दां इवन शहरांतल्या एका भागांत सुद्दां वाळची भाजी आसतली तेरो आसतलो कुड्डुकेची भाजी आसतली किंवा पावसान जितलो तायकिळो आसतलो तेरे आसतले सगळे बोणयेची भाजी आसतली हे सगळे भाजी ज्यो आसा त्यो सगळे भाजयांचे जाग्यार एकल्यानूच रिप्लेस केल्ले आसा एक तर कॅबेज नाजाल्यार ती फ्लावर आनी बाकी कितें तरी पण तो हळू एक पोरसान एक म्हजी आवय किंवा आजी हळू एक तेंडलीन रोयताली किंवा हळू एक घोसाळें आसतालें किंवा एक सायडीन खंय तरी वाळची भाजी खंय तरी झाडार चडयल्ली आसताली दुदयाचे हे सगळे ना पळय जात गेल्ले आसा तें कित्याक परत जाय जाल्यार आमचें आरोग्य बरें उरपाक जाय त्याच बरोबर ही सगळी
एक खंय तरी हो सगळो डॉक्युमेंटेशन तयार जावपाक जाय. शाळेच्या भुरग्यां पासून शहरांतल्या प्रत्येक भुरग्यांक हाचें ज्ञान आसपाक जाय. आनी हळू आमी ह्या हातून भितर जो पंतप्रधानाचो जो एक नारो आसा, स्वयंपूर्ण भारत, आत्मनिर्भर भारत, आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या तरेन गोंयचो स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा तो हो भाग. म्हणजे हळूहळू सरपोतदार सरमुकादम आणि देवधर जेन्ना उलयताले तेन्ना एक गोष्ट लक्षात आयली की ते जागे आसात तितले जागे तुमी एअरमार्क करून सांबाळून दवरात. थंयच्यान ते हळू प्रोडक्शन जातलें आणि मागीर ताजेर प्रिझर्वेटीव कितें म्हणजे केमिकल घालनासतना वेवस्थीत पर्यंत लोकां पर्यंत कशें पावतले हाजेर जो अभ्यास जेन्ना रमेश तवडकर आणि तांचे सहकारी करपाक सोदता हातूनच तांचें यश आयलें. पयलें वर्स आसा निश्चितच म्हणजे इतलें सक्सेसफूल जालां निश्चितच. आणि 27 जुलय म्हटलां हांव म्हणत ताका 27 आणि 28 अशे 2 दिसाचे दीस करून पळय. हळूहळू तो ताचो व्याप वाडूनी. रान भाजयो ज्यो आसा ह्यो खरें म्हणजे वखदी आणि त्याच प्रमाणे परंपरेन लोकांनी वापरत येयल्ल्यो भाजयो आसा. आणि आमच्या पश्चिम घाटांत आमकां जे जैवविविधतेचें वेगळें दर्शन घडटा तातूंत रान भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हत्वाच्यो आसा. पयलींच्या तेंपार लोक जे आसले ते वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाजयो आसल्यो ज्यो ऋतूच्या चक्रानुसार खाताले. म्हणजे आतां श्रावण भाद्रपद येयलो म्हळ्यार तो विशेषता आमचो शाकाहारी अन्न जे आसा ताका प्राधान्य दिताले आनी त्या वेळार अशा प्रकारच्यो भाजयो गरजेच्यो आसल्यो. आनी ह्यो सगळ्यो भाजयो ज्यो आसल्यो ह्यो रानान उपलब्ध आसताल्यो. आतां आमचें कितें जाल्लें आसा की आयज आमी जे तायखाळ आसा किंवा कुटूक आसा ह्यो 2 भाजयां पुरतेच आमचें लक्ष मर्यादीत जाल्लें आसा. पूण भारंगी आसा त्याच प्रमाणे रानान इतल्यो वेगवेगळ्या तरातरांच्यो भाजयो मेळटा की ह्या सगळ्या भाजयांचो जर निश्चित प्रमाणात आमी शास्त्रीय नदरेंतल्यान अभ्यास केलो त्यांचे पोषण मूल्य जे आसा आणि वखदी गुणधर्म जर जाणून घेतले जाल्यार म्हाका दिसता की ह्यो भाजयो ज्यो आसा तेंचे पुनरुत्थान जावपाक मदत जातली. आणि ह्या भाजयांचो हो उत्सव जो आसा तो भरोवन एक बरी परंपरा सुरू केल्ली आसा. पूण एक जर म्हायती पुस्तिका जर प्रकाशीत जाली आणि तेतून कशे वखदी गुणधर्म पोषण मूल्य कितें आसा हेची म्हायती जर दिली होम सायन्स डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी जर आणि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट यांच्यानी जर संयुक्त विद्यमान काम केलें जाल्यार हो वारसो जो आसा हे दायज जे आसा हे आमच्या फुडल्या पिळगेक जे आसा ते शास्त्रीय नदरेंतल्यान सांगप शक्य जाता. पयलो पावस पडटरी आमच्या आंगणांत सुद्दां खूब तरेचे हर्ब्स अँड शर्ब्स जातात. पण आमकां केन्नाय तेंचे बद्दल म्हायती जाणपाची संद मेळना. पण आज रानभाजी फेस्टिवल 2023 ह्या द्वारा आमकां खुबशा रानभाज्या आमच्या कोंकण पट्टी मेनली काणकोणाक जे आदळटात त्या भाजे बद्दल जाणपाची संद मेळटा. आमची पयली भाजी जावन आसा ती म्हणजे बरबटेची भाजी. ताची सायंटिफीक नेम आसा पेपरोमिया पॅलिसिडा. ताका कॉमनली आमी शेळ्याची भाजी सुद्दां म्हणटात. आतां शेळ्याची भाजी म्हणटकीर तुमकां दिसतलें ही कसली भाजी काय म्हणून. जसो शेळो सगळ्या कडेन जाता तशी ही भाजी बीन सगळ्या कडेन जाता. लोकांक ही भाजी खावपाची काय कितें खबर ना सो ती भायर काडून उडयताय. काय तेमकां दिसता की नन्नी म्हणून सो ती भायर काडून उडयताय. पण जेन्ना म्हाज्या मम्मीन सुद्दां अशी करून ही भाजी भायर काडून उडयली तेन्ना आमच्या रिलेटिव्सांक सांगलें की ही बऱ्यांतली बरी न्युट्रिशियस भाजी म्हणून. सो ताचे न्युट्रिशियस व्हॅल्यू म्हणल्यार तितून प्रोटीन आहा, लिपिड्स, कार्बोहायड्रेट्स, पोटॅशियम, कॅल्शियम, सोडियम आनी झिंक आसा. आनी तिची पर्संटेज तुमी पळोवपाक शकता. सो इतले न्युट्रिशियस व्हॅल्यू आसा म्हणटकीर जे कितें तरी मेडिकल आनी आयुर्वेदीक व्हॅल्यूज उरतले ते म्हणल्यार आमी ती भाजी एज अ ताजी बी खावपाक शकताय आनी कूक करून बी खावपाक शकताय. सो ताजी म्हणल्यार तेजी पानां जी आसाय ती आमी सालादान घालूंक शकताय. मागीर चायेक आमी घालपाक शकताय ती. आनी तेजे हेल्थ बेनिफिट्स म्हणल्यार की आमचो फ्रॅक्चर अगर हात बीन मोडलो जाल्यार आमगे हात बेगीन हील जाता. मागीर इट लोवर्स कॅलेस्ट्रॉल लेवल. मागीर आमी अगर थंडी जाली जाल्यार ताप येयलो जाल्यार ती आमी भाजी यूज करपाक शकता. कसली चटणी ती? भुयावाळ्याची चटणी. कसली? भुयावाळो. भुयावाळे म्हळ्यार ही आमची बागां सदां उरता घरा कडेन. नडणी बी आसता पळय तुयेची झाडां आमकां मेळटात म्हणटकच भुयावाळे म्हणटात. ते म्हणजे पानाची फाटल्यान आवाळे अशे बारीक फळायिल्ली उरतात. ही खूब औषधी आसा
ही चटणी करता आसतना हेतूक आमी आमची डाळिंबाची कोमरी, बेरीची कोमरी, आंबाड्याची कोमरी, सोय, मीठ, मिरसांग हेच आमी चटणी करता पळय ते सगळे साहित्य घालून ही चटणी करपाची. गोड किंवा साखरेची चिमटी वापरूंक जाता आनी रुचीक खूब बरी लागता. खंय मेळटा हे फळ बागान आमची घरा कडेन आवती भोवती आसा. कोणागेरूच हे झाड ना अशें जागो मेळपाचो ना. सगळ्याक आवती भोवती आसा, फक्त नजर जाय पळोवपाक.